नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। भारताचे 14 वर्सां सकयले चलयांच्या फुटबॉल टीमीन नेपाळात सर्तीक गेल्ले कडेन अनुभवलो भूकंपाचो थरार। कोच धरून गोयची 4 फुटबॉलर साक्षीदार एडव्हेंचर पार करून बरे भशेन गोंयांत। नेपाळात भूकंपाचे धपके सुरूच, पावसान बचाव कार्यांत आडमेळी। नेपाळात 3700 वयर सोंपले, 6500 वयर जखमी। नेपाळा सावन हाडले 2500 भारतीयांक। वेडीचेर महाराष्ट्रा बरोबर चर्चेक तयार, मात भासाभास गोंयचे अटीचेर। कर्नाटका बरोबर म्हादयचेर चर्चा करपाचो प्रस्नच उपरासना। हेडोनात एडव्होकेट जनरल नाडकर्णीची विधानां। कॅपिंग एक्सपर्ट कमिटीन सुप्रीम कोर्टात गोंयच्या मायनिंग कॅपिंगाचेर दिलो रिपोर्ट। सूत्र सांगतात मायनिंग कॅपिंग 20 मिलियन टनावेल्यान 35 मिलियन टनाचेर सुप्रीम कोर्ट घेतले निर्णय। बायणाचे 205 घराब्याच्या लोकांचे पैसो वापरून पुनर्वसणूक शक्य ना। लोकवस्ती लायतात, दर्यादेगेची वाट सरकारान केलें स्पष्ट। सुनावणी बुधवारा, तो मेरेन थाकाय। आणि मिकी कडेन 2 पासपोर्ट, कोर्टांत आर्ग्युमेंट। पासपोर्ट कचेरी पुलिसांक सांगता पासपोर्ट एकूच। मिकीचे केशींत आयरिस कोर्टांत वता म्हूण सरकाराची हरकत। सरकारान नेमलो खासा वकील। खबरो विस्तारान। खेळपाक गेल्ले कडेन अरिश्ट येता आनी सगळें दोळ्यांनी पळोवन तातूंतल्यान जीव सांबाळून भायर सरता, हें एक एडव्हेंचरच। भारताचे 14 वर्सां सकयले चलयांचे टीमीन नेपाळांत फुटबॉल सर्ती खातीर गेल्ले कडेन त्या प्रसंगाचो थरार अनुभवलो। कोच धरून गोंयची 4 फुटबॉलर ह्या भूकंपाची साक्षीदार। नेपाळांतलो भूकंप ह्या ल्हान भुरग्यांनी दोळ्यांनी पळयला। भूकंप जालो तेन्ना टीम ग्रावंडार आशिल्ल्यान ती साल्वार जाली। गोंयांत पावतनाच प्रुडंटाक हो थरार तांणी स्वता उलोवन दाखयलो। नेपाळान शेनवारा भूकंप आयलो तेन्ना अंडर 14 भारतीय चलया टीम नेपाळान आशिल्ली। AFC रिजनल फुटबॉल सर्ती खातीर ही टीम नेपाळान गेल्ली। टीमीन गोंयची 3 चलयां आनी कोच धरून 4 जाणां आशिल्ले। ती बरे भशेन सोमारा गोंयांत पावली। कोच मेमॉल रॉकीन थंयचो थरार उलोवन दाखयलो। All ran to the field and all the players were in the field for more than 5.5 hours. I think that was the safest place to be there inside the football field, and the stadium gates, everything, it was broken, the stadium was cracked and we had a tough time. The children were scared, even we were scared, but we could not show the players that we were scared. But overall it was a bad day for us that day. But again then 5:30 we went to the hotel. We were there in the hotel, but the rooms where we were staying all was cracked and lights were not there. So finally we had to stay out of the hotel on the in the compound of the hotel. It was very scary night. The hotel provided us good blankets, mattresses, everything, and we were outside the hotel maybe for the whole night. भूकंप आयिल्ल्यान प्लेयर आशिका गडेकराचे आवय बापूय सामके भिल्ले। आशिका प्रुडंटाकडेन उलयले। घराच्या पोनाक आमकां खूब दूख दिसले आणि आमकां चड भंय दिसलो। हल्ली फर्स्ट टायम आमच्या वांगडा जाला ते। फर्स्ट टायम आमी केन्ना हल्ले पळोवंक नासले आमचे कडेन जातले म्हणून। प्रुडंटा खातीर दिशान परब आणि श्याम सुंदर फट्टे। नेपाळांत सोमाराय भूकंपाचे धपके बसताले। कोसळिल्ले बिल्डिंगा पोंच्यान 3700 वयर कुडी काडल्यात। आंकडो आनीकय वाडूं येता। 6500 वयर जखमी जाल्यात। भूकंपातच पावस सुरू जाल्ल्यान बचाव कार्यांत आडमेळी येतात। 2500 वयर भारतीयांक नेपाळांतल्यान परत हाडले। भूकंपान बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मेळून 72 जाण सोंपल्यात। सुमार 250 जखमी जाल्यात। भूकंप जाल्ल्या नेपाळाक भारत सरकार जाता तितलो मजत दितलो अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान सोमारा लोकसभेन केली। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए
नेपाल भेजे गए हैं। ये सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। नेपाळातल्या लोकांक वखदां आनी हेर आदार दिवपा खातीर बसी आनी ट्रक्स नेपाळांत धाडल्यात अशी माहिती विदेश सचिवान दिली. We've had from 4 different points road transport, buses and trucks which are going from India to Nepal. Some buses which had left from Janakpur actually managed to reach Kathmandu. Then we had buses moving on the Sonauli Bhairava checkpoint. When we had last checked, 67 of those buses had left, another 30 odd, roughly about 100 buses would be leaving that place. Bureau report, Prudent. विरडी धरणाच्या मुद्द्याचेर महाराष्ट्रान गोंयाबरोबर चर्चा करपाची इत्सा दाखयल्या. गोंय चर्चेक तयार आसा, मात ती गोंयच्या अटीचेर जातली. मात कर्नाटका बरोबर चर्चा करपाचो प्रस्नूच उपरासना अशें स्पश्ट मत गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन उक्तायलां. कर्नाटकांतले ऊस लागवड लॉबीचे दबावाक लागून कर्नाटक प्रकल्प उबारपाक पेटला जाल्यार महाराष्ट्राचो विरडी प्रकल्प पुराय बेकायदेशीर हें ताणें उदाहरणां दिवन दाखोवन दिलें. All these Karnataka politicians and Maharashtra politicians, they are interested in that sugarcane. Once you have a sugarcane factory, then they get those voters. So all those farmers become voters. So basically that is the idea, that you grow sugarcane, allow these irrigation things. So basically it's the policy of the state. It doesn't have any permission. See, any interstate river, you need permission from the central government. They don't have. They don't have permission from the planning commission. They don't have investment clearance from the water resources ministry. They do not have the environmental clearance. They have not done any EIA study. They have not done any dam break analysis which they are required to do. Dam break analysis they are required to do in any case, because once the dam breaks, what will happen to the surrounding areas? That also they have not done. Okay? They do not even have the in principle approval of the Maharashtra government itself. So all these things are there. All these are illegalities. These illegalities go to the root of the matter. Maharashtra compromise करपाक येता. What are our terms and conditions? Compromise with our terms. One, ensure that the lean season flow which is going on does not get depleted in any manner whatsoever. Two, even if you are going to store the monsoon water, give us a share of the monsoon water, reasonable and fair share of the river water. Okay? And three, whatever you do has to be monitored by both the states. Ready to discuss the matter with Maharashtra on our terms. Then no compromise with Karnataka. No compromise with Karnataka. Compromise is out of question. Compromise with anybody is out of question unless Goa's interests are fully protected. कॅपिंग एक्सपर्ट कमिटीन सुप्रीम कोर्टाक गोंयच्या मायनिंगाचेर निमणो कॅपिंग रिपोर्ट दिलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कमिटीन 35 मिलियन टनाचें कॅपिंग थारायलां. कॅपिंग कमिटीन ताचे पयलीं रिपोर्टांत 20 मिलियन टनाचें कॅपिंग थारायिल्लें. इतलें मायनिंग गोंयांत कानाक घालूंक पावना म्हूण मिनेर आनी मायनिंगांतले ट्रक आनी बार्जवाले हुस्को उक्तायताले. नवी कॅपिंग मर्यादा 35 मिलियन टन आसल्यार गोंयच्या मिनेरांक ही तातले तातूंत थाकाय. घेवया एक विराम.